पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन, गोयचे अर्थकारण, गोयचे समाजकारण, गोयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटी ग्रामात। कोलवाळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे कुशीक आणि पॉवर ग्रीड हा त्याचे कुशीक ह्यो फाटल्या दिसांनी एक व्हडलो उजो लागलेलो आणि 40 बंब लागलेले ते उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेडीक। तसोच आता परतून हांगासर उजो लागला, तो उजो आणि कसो लागलो काय खबर ना। आणि दुसरे पंचायतीन ह्या स्क्रॅप यार्डांक नोटीसी धाडल्यो आणि तेंचेर एक्शन घेवची म्हणटा पुटी कलेक्टराक ते नोटीसी काडल्यो। तरी आसतना हांगासर कांयच जायना। हे सगळे पोल्यूटेड हे जाता पळय ते सगळे गांवांत वयता आणि लोक सगळे बेजार जाले। फाटल्यान कॉल जाले ना, आमी ओनराक लेटर केल्ले, तो येवन सुद्दां मेळोंक ना। कितें परत आतां पेटलो तेन्ना लोक आसले, लोक आमचे गाडी येना फुडें सगळे लोक पळय। ओनर कोणूच सांगिना कोण तो कोण, ते आपणाचे न्हू तेजे न्हू म्हणटा। आतां दुसरे फावटी उजो लागला, हेजेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय अशें दिसता। तुम्ही पळयता हाय टेन्शन लायनीच्या खाला येदे व्हडले अड्डे, अजाप ही गोष्ट सांगून गव्हर्मेंट हेजेर कांयच एक्शन घेयना। हो सेकंड टायम आतां उजो घातलेलो आहा आणि हे पोल्यूशन तुम्ही जाणा टायराचें पोल्यूशन हे सारके डेंजरस फॉर द हेल्थ, हॅझार्डियस सारके। हेजेर तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर जाता तितके स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे स्क्रॅपांची, जेणे करून गांवांक त्रास जाता। आयज पळय ते उजो लागलो तरी ते फायर ब्रिगेडीक फोन करिना, हेचें कारण ते कितें तरी इलिगल हांगा चलतात म्हणून हे फोन करिना। ह्यो उजो जो आहा पळय तो सेम फाटल्या फावटी पेटलो पळय त्याच प्लेसीचेर आहा, ज्या जाग्यार हाय टेन्शन वायर आहा, ज्या जाग्यार हें आमचे पॉवर ग्रीड आहा लागीं, इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा आनी लोकांची घरां, हे पोल्यूशन न्हू फूल गांवभर भोंवता। फाटल्या फावटी आमी कंप्लेंट केले तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलें ही जागा दुसऱ्या कोणाची म्हणून। सो आमी पळोवंक गेल्यार ती कोमल्याची जागा आसलेली। आमी कोमल्याची एक लेटर केलें पंचायतीक लेटर केलें जाल्यार कोमल्यार म्हणटा ही आपली जागा न्हू, हेतून कितलोसो टर्न ओवर न्हू कचरो भरून दवरलेलो आहा आनी ही जागा कोमल्याची आहा। हेचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक जाय। आमी डेप्युटी कलेक्टराकूय लेटर केल्लें ही कोणाची जागा ती पळय तुमी सोदून काडून हेचेर एक्शन घेवची म्हणून। आनी ही जागा आहा पळय ती जवळ जवळ 40,000 स्क्वेअर मिटर जागा कोमल्याची आनी कोमल्या जागेन हे केल्ल्या। देगेक हो मेहबूब खानाचो अड्डो आहा तो म्हणटा डेली आपलो न्हू म्हणटा, तर ह्यो उजो घालता कोण, हे मुद्दम घालता कित्याक घालता हेचेर पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय। केरी सत्तरीचे आजोबाचे देवस्थान जे आसा, ह्या देवस्थानाची फाटली कितलीशीच वर्सां काय महाजन आणि बाकीचे जे हांगासर गांवांतले समाज आहा तेंच्या झगड्यांक लागून ते देवस्थान बंद आशिल्ले। आयज ह्या देवस्थानाची जी समिती आसा त्या समितीची बिनविरोध निवड जाल्ली आसा आणि ह्या सगळ्या इलेक्शन प्रोसेसाक वाळपय मामलेदाराचे अधिकारी जे आशिल्ले तशेंच मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स आशिल्लो, पूण सगळ्या महाजनांनी आणि सगळ्या भक्तांनी मिळून हांगासर बिनविरोध केरी आजोबा देवस्थानाची समिती काडलेली आसा। हांव सगळ्या महाजनांचे अभिनंदन करता, कित्याक शांततेन बिनविरोध कमिटी हांगासर येयल्ली आसा आणि कमिटीचे मुख्य उद्दिश्ट की आयज जे देवस्थान आमचे 8-9 वर्सां बंद आसा ते पयली आमची प्रायोरिटी आसतली की देवस्थान उक्तें करून जे भावीक हांगा येता त्या भाविकांची हांगाची श्रद्धेची एक स्थान आसा थंयसर खंय तरी एक देव निर्माण जाल्लो आसा। त्या खातीर भाविकां खातीर देवस्थान उबें करप सगळ्यांनी एकमतान हे दिल्या बद्दल हांवूय बाकीच्यांचे हे करता, कित्याक एकमतान जेन्ना जाता तेन्ना सगळें सारकें जाता। कंट्रोवर्शियल डिस्कशन आसलें तेन्ना सारकें जायना। आयचे आयचे सभेन ते एकमतान जालें सगळ्या महाजनांचे हांव हे करता की तेंच्यांनी बरे भशेन सगळें करून घेतलें देवाचे पुरतान सगळें। देवस्थान जे एक्च्युअल बंद जालां ती 8 वर्सां जाल्लीं आसा आणि ह्या 8 वर्सांत टोटली देवस्थानान लॉक करून दवरलेलें आसा। हें आमच्या अंतर्गत वादा खातीर हें देवस्थान बंद उरलां, परंतु आमचो प्रयत्न आसतालो जी भाविकांची गैरसोय जाता ती दूर करपा खातीर बेगींतल्या बेगीन ह्या संवसारपट्याक देवस्थान चालू करपाचें। आमचो शिगमोत्सव हा जवळ जवळ 22 वर्सां जालीं बंद आसा, परंतु आमच्या अंतर्गत कामा खातीर तोय करपाचो प्रयत्न आसा, परंतु भाविकांची गैरसोय करपा खातीर आनी हें देवस्थान जागृत हें गोंयांतच न्ही ऑल ओवर इंडिया सुद्दां हें देवस्थान आजोबा देवस्थान जागृत असल्या कारणान आमचो हो प्रयत्न उरतालो की बेगींतल्या बेगीन हें देवस्थान चालू करपाचें। ही सहकार्य करून जी आता सुरवात केल्या ही सुरवात आसा, कारण पयली स्टेप्स आसले की आमी कमिटी करून आणि कायदेशीर कमिटी करून हे देवस्थान आमी परत सुरू करपाचें अशें थारायलें आसा। आयज
कुट्टाळे एक ग्रामसभा जाली आणि हांगा एक इम्पॉर्टंट प्रपोजल असो आयलो की डॉक्टर जॅक डिसिक्वेरा जे आशिल्ले तांचे एक पुतलो एक कुट्टाळे हाजेर हे वाठारांत बांदचो. इट इज व्हेरी हिस्टॉरिकल की जे तांचे म्हणणें आसा की जेन्ना ओपिनियन पोल जालो कुट्टाळेच्यान खंय युनायटेड गोवन्स पार्टीक लीड मेळ्ळी आनी हांगच्यान ते जिखत गेले. आनी हांगा आमदार पसून आसतलो आशिल्लो काय ना म्हणून आय एम डावटफूल आसले जाल्यार सुद्दां एक 2 आसतले आशिल्ले तेज्या वयर आसचे आनी ते 2 आमदार थंय महाराष्ट्रात तुगे एसेंब्ली वचून आमचे गोंयचें कितें डेवलपमेंट जातलें कांयच जावचो नाशिल्लें. सो हे क्रेडीट म्हाका दिसता आमी अनइंटरप्टेड जावं ताजेर व्हडलें डिस्कशन करनासतना वी शूड गिव इट टू युनायटेड गोवन्स पार्टी एंड एज ही वॉज द लिडर ऑफ दॅट पार्टी कितें वी कॅन ऑलवेज गिव इट टू हीम ऑल्सो. सो इन हीज रिमेंबरन्स म्हाका दिसता आमी एक जर तो स्टॅच्यू जर कुट्टाळे उबारलो. कुट्टाळे इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी जे युनायटेड गोवन पार्टी आहा तांकां फर्स्ट लीड मेळ्ळी आनी हांगच्यान जी लीड मेळत गेली ते मागीर ते जिखत गेले. सो आमची हिस्ट्री अशी म्हूण आमकां कुट्टाळे गांवांची याद उरपा जाय. आमी जेन्ना आज आसात कदेलाचेर ताका लागून म्हजी एक मागणी आसा हांवें घाला प्रपोजल की तांचो एक स्टॅच्यू जॅक सिक्वेराचो कुट्टाळे जावपाक जाय. आमी एक इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन घेतिलां कित्याक कुट्टाळे साकून जेन्ना कावंटींग सुरू जालें कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी फर्स्ट लीड मेळ्ळो हांगचो ट्रेंड सुरू जालो ते जिखत गेले आनी ताका लागून आज आमची जे ताका फादर ऑफ द ओपिनियन पूल म्हणटात पळय ना जाल्यार आमची आज हे 40 आमदार आसची नाशिल्ले. जॅक सिक्वेराक स्टॅच्यू जाव आनी कित्याक जाय तो सगळीं गोंयकारांक खबर आहा हांवें सांगपाक गरज ना. आनी त्याच बरोबर मुखार आमकां जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो तर ब्रिजाकूय जॅक सिक्वेराचें नांव घालपाक लायतले. नावेली मतदारसंघातल्या लोकां खातीर नावेली हेल्थ सेंटरान 3rd मेगा हेल्थ कॅम्पाचो ऑर्गनायज केलो. मुझान विसरूं जायना एवरी पंचायत मेंबर हैज वर्क हार्ड. दे मे नॉट बी सिटिंग हियर. इन फैक्ट आई शुड हैव बीन सिटिंग डाउन एंड दे शुड बी सिटिंग ऑन टॉप बिकॉज दैट इज हाउ आई लुक एट यू. This health camp has got 3 major reasons. आज लोकांची भलायकी आणि बरी भलायकी न्हय फकत कर्तव्य सरकाराची न्हय फकत जबाबदारी सरकाराची. लोकांची भलायकी एक जावन हा कर्तव्य आणि जबाबदारी समाजाची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची. कित्याक जरी तरी एक नागरीक ताची भलायकी बरी द हेल्थ ऑफ द स्टेट इज गुड द हेल्थ ऑफ द नेशन इज गुड. Everybody to take advantage of the dental treatment that is coming to your doorstep, and the follow-up should be at the dental college because we have realized that many times during the camps people get diagnosed and the treatment starts but then there is no follow-up. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. अखिल भारतीय शिक्षक महासंघाचे महाअधिवेशन म्हापशा आज 9 तारखेच्यान सुरू जाला. खास मुखेल सोयरो म्हणून शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर तसोच महाराष्ट्र राज्याचो महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि हेर मानेस्त ह्या अधिवेशनाक हाजीर आसले. पेन्शन हा जीवनासाठीचा महत्वाचा भाग आहे. हजारो लोक महाराष्ट्रात शिक्षक अनेक बाकीचे लोक असतील पण प्राथमिक शिक्षक हा काही कामगार नाही. हा एक विद्यार्थी घडवणारा समाजाचं उद्बोधन करणारा समाजाला मार्गदर्शन करणारा विद्यार्थी मूर्ती चांगली घडवणारा आणि म्हणून उतार वयामध्ये त्याला जगण्याचं साधन म्हणून पेन्शन आहे. पेन्शन नसले तर मरण आहे. जोपर्यंत शिक्षकांचे प्रश्न संपत नाही ते समाधानी वृत्तीने काम करत नाही त्यांनाच पगार वेळेवर मिळत नाही त्यांच्यात पेन्शनचा प्रश्न आहे त्यांच्यात बदल्या काहीतरी उलटे सुलटे चालले आहेत तर त्यांचं मन लागणार नाही. शिव सुंदर त्याच्यामधला शिवा बाकी आहे. सत्यम झालं सुंदर झालं शिवा बाकी आहे म्हटलं तुम्ही कदाचित ॲपलचे घेवा. त्यातला एक मुलगा उभा राहिला नक्कीपणे बोलला मला सर म्हणाला पण मला सर आमच्या डोक्यात काय चाललंय तुम्हाला माहिती नाही. म्हटलं का तर मला म्हणतो की सर तुमची जी पिढी होती त्याच्यामध्ये काही करून तुम्हाला अमेरिकेला जायचं
त्याच्या पुढची एक पिढी आली, अमेरिकेत जायचं आणि तुमचे जॉब मिळवायचा, छोटा मोठा नव्हे, मग तो गुगलमध्ये असू दे, मायक्रोसॉफ्टमध्ये. त्याच्या पुढची पिढी आली, ते म्हणाले आम्ही अमेरिकेत तर जाणारच, मायक्रोसॉफ्टमध्ये जॉब पण मिळवणार, पण मायक्रोसॉफ्टचा बॉस पण होणार. पण आमची पिढी जी आहे ती अगदी वेगळी आहे. आम्हाला आमचे मायक्रोसॉफ्ट, आमचे गुगल आमच्या भारतामध्ये इथे करायचे. कुर्तोरीचो MLA अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोव्हर्मेंटाक मागलां जाता तितले बेगीन मायनींग गोंयांत स्टार्ट करूंक प्रयत्न करचे म्हूण. तशेंच तो मागता जे मायन आसा ते कॉम्पिटिटीव बिडींग करून ऑक्शन करचे म्हूण. 5 मार्च ऑर्डर दिलेली, ऑलमोस्ट 1 year जावपा येता, अजून देखून इश्यू ना, अजून देखून तो सॉल्व करपाचो कांय इश्यू ना. फकत फेक एश्युरन्सीस बाय द BJP गव्हर्मेंट, हें फकत गोंयकारांक फोडोवपाचें. आज पासून बरो एक हें ना, लायक एक वे ना बाबा प्रोसेस स्टार्ट करतलो जाल्यार इवन एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक कांय देर इज नॉट अ सिंगल प्रोसिजर डन, नॉट इवन प्रोसेस स्टार्टेड. फकत सॉल्व जाता म्हूण सांगताय, सॉल्व जाता म्हूण सांगताय, तो कितको जाता तो म्हाका सांगना. मिनिस्टरान सांगलो तांकां, सेंट्रल कॅबिनेट मिनिस्टर had told them whether you have come asked the delegation consists of BJP and the Congress, तुमी दलाली करपा येयलाय काय म्हूण. आनी सारकें आहा दिसत म्हाका तें, कित्याक आज पासून कांय करूं सोदनाय ते, कांय देर इज नो प्रॉपर प्रोसिजर. सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स देखून फॉलो करतलो जाल्यार प्रोसिजर ना. आतां हांवें 3 लेटर बरयले ताका. I wrote the 3 letters to the Chief Minister. This is my 4th letter. In the first letter, he had said that abolition and declaration of mining leases amendment to the concession actaचेर आपण मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून. आज पासून कांय ना बाबा. इवन अमेंडमेंट करता जाल्यार अमेंडमेंट मूव करतलो, असेंब्ली मूव करून थिंग वतलो, तेही कांय डायरेक्शन ना. Secondly, competitive bidding. Every time I have been saying that mining reserves have to be ascertained. The quantity of ore has to be ascertained. And then only put for auctioning, if at all auctioning is to be done, if at all that process is to be followed. The Supreme Court is very clear. Supreme has said that it is natural resources. In the 2G spectrum case, in the same case where the BJP fought with its might and said the Congress party, the NPA government had cheated the people of India and that auctioning should be done in the case of coal. In that case, coal has already been auctioned. The central government already earned revenue on that. And now what are they trying to tell us? Competitive bidding is very important. आयज मायना कुर्तोरी सेंट रिटाचे फेस्त मनयले, त्याच वेळार सेंट रिटा जंक्शनाचे इनॉग्रेशन जालें. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मिळूया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.